gain koram. Sogli tumi borzaro, evak shabaskidia, shabaski evak dia. Am sotane mokelo, बाबाची पुताची पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. आखी पवित्र सभा आयच्या दिसा विश्व दोन परगटणेचो दीस समोरमता आनी ह्या समयार आमी हो विशय विचून काडला. देवाचे ते देवाक दियात. हो विशय आयच्या शुभ वर्तमानांतली एक वोळ. मनशाचो ओरूंब आनी शेवट जावन आसा देव. मनीस देवा कडसून येता आनी देवा सोरशी परतोता. पूण आपल्या जिविताची कांय वर्सां तो जियेता. हे संवसारी जिवीत जियेताना मनीस एक वाटेन आपल्या उदरपोसणा खातीर वावुरता, जाल्यार दुसरे वाटेन देवाचे येवजणे आनी उतरां प्रमाणे जिवंक वावुरता. ह्यो दोनूय जिविताच्यो बाजू एक सारकेपणान फुडें व्हरप कांय पावटी अवघड जाता. ह्याच खातीर संवसारी जिवीत जियेताना लेगीत देवाचेर पातयेवन जिवपाची गरज. अशें करून सैमीक जिवितांत सैंबावर्तें जिवीत रीग घेता आनी सैमीक जिविताक सैंबावर्त्या पावंड्यार उबारता. तर देवाचें तें देवाक दिवंक आनी आमचें सैमीक आनी सैंबावर्तें जिवीत देवीक करूंक देवाचो आदार ह्या मिसा समारंभांतल्यान आमकां मागुया. आमचे मुखार दवरलेली ही कल्पना मनान धरून भोक्तीपणान ही मिसाचे भेटेन वांटो घेता आसतना पातकी म्हूण आमी ओळखून घेवया. हुस्कोत म्हूण आमी ओळखून घेवया. हुस्कोतायेक लागून साबार पावटी उदी करून ह्या वावरा विशीं आमी चुकल्या पडल्या. फावो ती जबाबदारी घडी आमी पाळोवंक ना. हें सगळें ओळखून घेवन देवा लागीं एकामेका लागीं पातकांची बोगसणी मागुया. हांव पातकी सर्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पसत घेवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Greece
स्वरा देवा सुविचाराया सुपुत्रिका देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार आम्ही तुका दिवसा तुझ्या तोर्पोय बापासो आम्ही तुका वाखाणटा मोयमा देवा उसवी आनी शांती ताच्या इष्टां संसारी मोयमा देवा उसवी आनी शांती ताच्या इष्टां संसारी Soumia Jesu Christa Papacia Ecclesias Muta Soumia Deva Deva Cecere Tu sausara ce papata Shanti tacia iष्टां संसारी मोयमा देवा उन्सुगी आनी शांती ताcia इष्टां संसारी Dita politagnia santati Iuba pace moim Jesu Christa Et losu povi Et losu ispor Et losu et losu povi, et losu isvol, et losu ponesvol. Moima deva, unsoni, ani shanti tacia iष्टां संसारी. Moima deva, unsoni, ani shanti tacia iष्टां संसारी. प्रार्थूया जे कितें आमी मागूंक आयले ती आमची मागणी आनी गोरज ओगेपणान बापा मुखार दवरुया. आज जी कोण आपलो जोल्म दीस मनयतात, जी कोण आपले काजाराचे वरोस मनयतात, तांकां देवा बापान आपल्या सुभा बेसांव आनी आशिर्वादान भरूंक मागुया. पिडेन कश्टावतात, तरेतरेचे पिडेक सांपडलेले आसात. कुडियात्म्याची काळजां मनाची भलायकी जांकां ना, भू करून कोविड-19 ही पिडेची बोली पडलेली आसात. देवान सगल्यांक आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक भलायकेन दवरूंक मागतना ही परिस्थितींत ही पिडेची जायतीं आमची भावां भयणां सेवा करतात. जीव रिस्कार घालून त्याग सॅक्रिफायस करून हे मिसांव कशें आपणावन हो वावर करतात. देवान सगल्यांक ही पिढी शिडेंतली राखूंक सांबाळूंक ही पिढेंतली मेकळी करूंक मागुया. जायत्या जाणांनी आपणा पासत मागूंक लायला. जायत्या जाणांक आमी तांचे खातीर मागतले म्हणून मागण्याचें आस्वासन दिलां. दोरेक तांची गरज, दोरेक तांचें इंतेन्सांव आनी आमची गरज आमचे इंतेन्सांव मिसाचे पिठेंतल्यान सोमात प्रार्थनांतल्यान देवा बापाक ओगेपणान उबारुया. आज जेन्ना धर्म प्रांतीक विश्व दोन परगणेचो आयतार आमी पाळटा, ह्या मिसांवाच्या वावरा खातीरूय बी आमी ही मिसाचे भेटेंत मागुया. सर्वेस्पर आमच्या तारुका, तुज्या पुता जेजून केल्लें सोडवणेचें काम संवसार सोरो पर्यंत चलच्या तुजी पवित्र सभा सगळ्या पोरसांक
तारणाचो संस्कार जावची म्हूण तुजी खुशी जाली. सगळे रचनेक सोडवण मेळोशी करूंक आपणाक जबाबदारी आसा म्हूण ओळखून घेवंक तुज्या बाबार्थ्यांची काळजां जागोय. हे परी सर्व राष्ट्रांतली तुका एक पोरसां वयर सरूं आनी निरंतरी वाडो. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सिरुसा मुखार राष्ट्रांक दोमावूंक आनी राजांचे पोट्टे सोडून उडोवंक, तांचे मुखार दारांची कवडां उगडूंक आनी अशें दारवटें दांपोन उरोना जावंक जाचो हात ताणें घट दवरला, ते सिरुसाक आपणे मागलोल्याक सर्वेस्पोर अशें सांगता. म्हज्या सेवका जाकोबा खातीर, म्हजे विचून काडलेल्या इस्रायला खातीर हांवें तुज्या नांवान तुका उलो मारला. तूं म्हाका वळखोनाय, तरी हांवें तुका एक मानाचें नांव दिलां. हांव सर्वेस्पोर एकलोच एकलो, म्हज्या भायर आनीक देव ना. म्हज्या भायर कोणूच ना म्हणून उदेंती आनी अस्तोमते पर्यान सगळीं मनशां जाणो जावचे खातीर जोरी तूं म्हाका वळखोनाय, तरी हांव तुका झुजा हातयाऱ्यांत दिवन आयती कोत्तां. देवाचें उतोरें. देवाचे उडोवकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराची महिमा आनी बोळ घेवन घेयात. म्हणयात, सर्वेस्पराची महिमा आनी बोळ ओळखून घेयात. नवे गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकांत शेक प्रितुमे वयर देवाक सोड गितां गायात. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. सगळ्या परजांक कळयात, ताची कौतीक विस्मिता. जबाब, सर्वेस्पराची महिमा आनी बोळ ओळखून घेयात. परमेश्वर कितलो व्हरतो, मान भोवमान ताका फावो. आनी खंयच्या देवाचे ताचे इतलें भेद दवरचें. राष्ट्रांचे देव कोण जाणोय? कान्यांतल्यो फकत बावल्यो, पूण आमच्या परमेश्वरान स्वर्ग आनी संवसार रचल्यात. जबाब, सर्वेस्पराची महिमा आनी बोळ ओळखून घेयात. पोरजां पोरजांनो आयकात, देवाक नमस्कार करात. परमेश्वराची महिमा आनी बोळ ओळखून घेयात. ताच्या नांवांक फावो तो मान दियात परमेश्वराक. बेटोवण्यो वरदानां घेवन मंदिरान भितर सरात. जबाब, सर्वेस्पराची महिमा आनी बोळ ओळखून घेयात. पवित्रताचें मंदीर, सोम्यांक थंय नमान करात. प्रथमेच्या देसानो ताच्या मुखार कडकडात. परमेश्वर एकलोच राजा, राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात. ताणें थीर केल्ल्या संवसारान नितीची ताची राजवट. जबाब, सर्वेस्पराची महिमा आनी बोळ ओळखून घेयात. बागिवोन पावलून तेसालोनिकारांक बरयलोले पयले चिटीवेले वाचप. बावा भयणीनो, देवा बापाच्या आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलोले तेसालोनिकारांचे पवित्र सोबेक पावलू, सिल्वान आनी तिमोथ ही चीट बरयता. कृपा आनी शांती तुमकां. तांबो नासतना आमच्या मागण्यांनी तुमचो उगडास करून तुम्हा सोमेस्ता पासत आमी सदांकाल देवाक आर्गां दिता. तुमचो भावात कोरण्यांनी तुमी दाखयलो. कोश घेवन मोगान तुमी वावुरल्यांत आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर बोरवासो दवरून तुमी तीर रावल्यांत. हे आमच्या देवा आनी बापा मुखार आमच्या मनांत घोट आसा. देवाचे उपुरबायेचे भावा भयणीनो, ताणें तुमकां विचून काडल्यात म्हूण आमी जाणो. कित्याक आमचे शुभ वर्तमान फकत उतरांनी न्हय, बोगोर बोलान, पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन आनी एकदम गोट निर्धारान तुमकां पावले. आनी तुमकां देख दिवंक
तुमचे मोदे आमी कशें चल्ल्या ते तुमी बरी जाणत. देवाचे उतर हे देवाचे ओडुपकार गायन गावुया B10 5:27 7वो श्लोक B10 पेज 27. देवाचे उदराय पोटाती आईदाची खोशी पाडटाती सर्वेस्पोर तुमचे सव्यांसो तुमचे सव्यांस मातेवा पोरमणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. फारिजीव गेले आनी जेजूक कसो उतराक दवरचो ते विशीं तांणी एकठांय जावन थाराव घेतलो आनी हेरोदीच्या पक्षवाद्यां बरोबर आपल्या शिसांक अशें म्हणूंक ताचेशी धाडले, गुरुजी, तूं सात्वीक आनी देवाची वाट खरेपणान शिकयताय आनी मनशांचें तोंड पळोवन उलयनाय देखून तुका कोणाचीच भिडा ना म्हूण आमी जाणो. तर तुका कितें दिसता, सेजाराक दोंड फारीक करूं येता की ना? पूण जेजून तांचें कुसडेपण ओळखून प्रतिपाळ केलो. आरे धोंग्यानो, तुमी कित्याक म्हाका फास मांडूंक सोदतात? म्हाका एक दोंडाचो नाणो दाखयात पळोवया. तांणी ताका एक दिनार दाखयलो. जेजून तांकां विचारलें, हें रुपणें कोणाचें? हें नांव कोणाचें? तांणी जबाब दिलो, सेजाराचें. तेन्ना जेजून तांकां सांगलें, तशें तर सेजाराचें तें सेजाराक परतून दियात आनी देवाचें तें देवाक दियात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वागाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या बाबा, आज पवित्र सभा विश्व धर्म क्रांतीक आयतार वर्ल्ड मिशन संडे हो समारंभान पाळटा. साद्या उतरांनी मिसांवाचो आयतार अशें ह्या आयच्या आयताराक आमी वळखता, पाचारता. आनी बाबा आयच्या दिसाक ह्या धर्म प्रांतीक धर्म विश्व धर्म परगुडणेच्या आयतारा सुमयार आमच्या पाप साहेबाचो संदेश आमकां ह्या आयताराक असो. इजायास प्रवादाच्या 6व्या स्वरान 8वे वळीन आमकां अशें मेळटा, हो पळय हांव आसा, धाड म्हाका. हियर एम आय, सेंट मी ओ लॉर्ड. ह्या उतरांचेर आदारून बाबा पाप साहेब फ्रांसीस आयच्या ह्या आयतारा सुमयार आमकां संदेश दिता. कित्याक हातूंतल्यान इजायास प्रवादी आपणाचें मिसांव ओळखून घेता. सर्वेस्पोर देव ताका आपलें मिसांव फावो करता आनी आखरीक हें मिसांव इजायास प्रवादी ओळखून घेता. आपली खुशी ह्या मिसांवांक आपली खुशी दाखयता आनी आपल्या आख्खे जिविताचें समर्पण सर्वेस्परा देवाक ह्या मिसांवाच्या वावरा खातीर तो दाखोळ करता. आनी देखून इजायास प्रवादी म्हणटा, हो पळय हांव आसा, धाड म्हाका. हियर एम आय, सेंट मी ओ लॉर्ड. आनी बाबा हेंच घेवन पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां इजायास प्रवादाचें हे आपोवण्याचीं हीं उतरां मानून घेवपाचें हे मिसांवाचीं उतरां घेवन पाप साहेब आयच्या ह्या आयताराक आमकां संदेश दिता. आनी हीं उतरां घेवन पाप साहेबाचो संदेश म्हळ्यार
आमी सगळीं, all the disciples of Christ are called to be missionaries of faith, hope and love. क्रिस्ताची दोर एक पाटलावदार आमी भावार्थाची, बोरवाशाची आनी मोगाची मिस्योनारां जावंक पाप साहेबाचो बाबा आमकां उलो. देवाच्या उतराच्या आदारानूच ताणें न्हू आमकां संदेश दिला. बाबा पवित्र पुस्तक, पवित्र सभेचे दाखले, द टिचिंग्स ऑफ द चर्च, पवित्र सभेची शिकवण आमकां उगडास करता की आमी सगळीं चिकोण बावतिज्म घेतलो न्ही, पवित्र स्नान घेतलो न्ही, ती जावन आसात मिस्योनारी. आनी ह्या पासत हें आमकां आमच्या बावतिस्माच्या साक्रामेंतांतल्यान हें देणें, हें आपोवणें देवाचें फावो जालां. आनी हें जाणो आनी हें आमकां फावो जावंक बाबा म्हणून आनीक एक कारण आसा, कित्याक बावतिस्माच्या साक्रामेंतांतल्यान आमी पवित्र सभेची वांगडी जाल्या. आनी तेच दाखले पवित्र सभेचे वेगवेगळे सेकंड वॅटिकन कावन्सील जाले तेन्ना वेगवेगळे दाखले बाबा म्हणून आमकां उगडास करून म्हणटात, द चर्च इज मिशनरी बाय हर व्हेरी नेचर. पवित्र सभेचो इगोज मातेचें सोयम म्हटल्यार मिस्योनारी सोयम, इज मिशनरी बाय हर व्हेरी नेचर. पवित्र सभेचें सोयमूच मिस्योनार. आनी ह्या पासत पवित्र सभेचें सोयम तें जाल्यार आमी सगळीं जी पवित्र सभेची वांगडी जाल्यार ऑटोमॅटिकली आमकां तें मिसांव लागू जाता. जाल्यार बाबा म्हणून कसलें मिसांव गाय, कितें आमी करचें गाय. बाबा म्हणून पयलीं आमचे मदें समज आसलो की मिस्योनारी वावर म्हळ्यार आमच्या गांवा भायर वचप, रिमोट एरियाज, थंयसर वचून हे मिस्योनारी वावर करप. बाबा म्हणून उपरांत पवित्र सभेचें मन विशाळ जालें. इज अ ब्रॉडर अंडरस्टँडींग ऑफ द वर्ड मिशन. दुबावना एके वाटेन हें मिसांव, जंयसर आजून जेजूची खबर लोकांक पावूंक ना. खेडे गांव आसात, इंटिरियर विलेजीस आसात, तांकां देव धर्म ना, तांचे सुशें वचून जेजूची खबर परगटूंक व धर्म परगटूंक दुबावना तें बी एक मिसांवच. आनी हें जावन आसा आमचें आजून पासून थोड्यांचें धोरण. पूण त्याच बरोबर पवित्र सभा आमचें मन हाचे विशीं बाबा म्हणून रून करता, आमकां विशाळ नदर दिता. आनी म्हणटा न्हूच फकत तें, पूण ज्या जाग्यार हांव आसा, जंय हांव वावर करता, जंय हांव भोंवता, थंय तुका हांवें परगटूंक हें जावन आसा आमचें सोणेकल्याचें मिसांव. आनी बाबा म्हणून हें सगळें मनान धरून त्याच पाप साहेबाचो संदेश आमकां क्रिस्ताच्या पाटलावदारांनी आमचें मिसांव भावार्थाचें, बोरवाशाचें आनी मोगाचें जावंक आमकां हें आमंत्रण. आज परगटलेलीं तिनूय वाचपां बाबा म्हणून आमकां तोच संदेश दितात. पयले वाचपांत इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतल्या वाचपां. इसायास प्रवादी हे पोरजेक सिरूस राजा किंग सायरस हाचे विशीं हे पोरजेक संदेश दिता. आनी म्हणटा बाबिलोनियेचो लोक जेन्ना सुमार 70 वर्सां गुलामपणांत आसलीं, गुलामशायेंत आसलीं, तांकां देव ह्या सिरूस राजा वरवीं सुटका फावो करता. आनी तातूंतल्यान होच सिरूस राजा देवा भायर आनी दुसरो देव ना. तोच आमचो देव आमकां राखता, सांबाळटा, सुरक्षीत दवरता, दर एक गरज आमची शांती पावयता, दर एक आमचें मागणें तोच देव सोर पदवेता. देव आमचें मागणें आयकून घेता. हो बोरवांचो हे पोरजेक बाबा म्हणून सिरूस राजा हे पोरजेक दिता. आनी तातूंतल्यान देवा भायर, जिव्या देवा भायर आनी दुसरो कोणूच देव ना म्हूण हें भावार्थाचें सोत हें तांकां परगट करता. दुसरे वाचपान भागवत पावलो तेसालोनिकारांक बरयलेली चिटीन ह्या तिनूय वस्तूंचो उगडास करता. भावार्थाचो, बोरवाशाचो आनी मोगाचो, ह्या तिनूय उतरांचो उगडास करून भागवत पावलो हो संदेश दिता. आनी अशें म्हणटा, तुमचो भावार्थ कोरण्यांनी तुमी दाखयलो, कोश्ट घेवन मोगान तुमी वावुरल्यात आनी सोमया जेजू क्रिस्ताचेर बोरवांचो धरून तुमी थीर रावल्यात. बाबा म्हणून ह्यो तिनूय वस्तू एकठांय करून भागवत पावलो हो संदेश तेसलोनिकारांचे हे पवित्र सभेक दिता. कित्याक थंयसर हो लोक तांकां मानून घेना जालो. हो लोक हे तेगूय पावलो, सिल्वान आनी तिमोथ थंयसर एका कोणाक हे तरी रावून हो धर्म परगटणेचो वावर करताले, जेजूची बरी खबर परगटताले. देखून हो लोक तांकां मानून घेना जालो आनी देखून हो संदेश तांकां ते दितात. आनी आमचें जिवीत भावार्थाचें, बोरवाशाचें आनी मोगाच्या कोरण्याचें जिवीत जावंक जाय म्हूण भागवत पावलो उगडास करता.
शुभ वर्तमानांत बाबा जेजू फारिसेव येतात मांडणी काडटात आनी जेजूक त्रासान घालूंक सोदतात जेजूक त्रासान घालूंक सोदतात जेजूक एक प्रश्न करतात आनी ताका चुकीक सांपडावंक सोदतात कित्याक जुदेव लोकांक दोण फारीक सेजाराक दोण फारीक करूंक जाय आसलो खरें म्हळ्यार जुदेव लोकांक दोण फारीक करूंक तांकां खुशी नासलोली पूण ती सेजार पातशायाचेर आड उलोवंक सोदिनासतले आनी देखून भिरांतीन कशी हो लोक फारीक करतालो कित्याक जुदेव लोक कित्याक हो दोण फारीक करिना जाल्यार सेजाराचेर आड दोन फारीक केलो जाल्यार थंयसर जुदेव लोक फारीक करता जाल्यार तांचेर आड फारीक करिना जाल्यार सेजाराचेर आड आनी ह्या पासत हे प्रश्न असलो घुसपा गोंदळाक सांपडपाचो प्रश्न फारिसेव जेजू घालतात आतां कितें आमी करचें तूं देव म्हणटाय तूं देवाचो पूत म्हणटाय तूं इतलें व्हड शिकयताय जाल्यार हे परिस्थितींत आमकां हो संदेश दी कितें आमी करचें सेजाराक दोण फारीक करचो की ना पोटी फारीक करची की ना दोनी वाटेन जबाब दिलो जाल्यार जेजू त्रासान पडटलो हें ते फारिसेव जाणा आसले पूण जेजू तांचें मन ओळखून घेता आनी तांकां सरळ संदेश दिता आनी म्हणटा सेजाराचें तें सेजाराक दियात देवाचें तें देवाक दियात दोन फारीक करचो ना करचो जेजू सांगना पूण फकत सांगूंक सोदता जें कितें कायद्याचें जें कितें कायदो आसा तो तुमी पाळात सेजाराचें तें सेजाराक दियात देवाचें तें देवाक दियात बाबा म्हणटलो आज विश्व धर्म क्रांती धर्म पुरकोटणेचो आयतार वर्ल्ड मिशन संडे आनी देखूनच सुरवेक तुमकां उगडास केला आमकां सगळ्यांक हो धर्म पुरकोटूंक हे मिसांव पुरकोटूंक आमकां कार्य आसा कित्याक पवित्र सभेची वांगडी आमी आनी पवित्र सभेचें सैम म्हटल्यार होच धर्म पुरकोटणेचें हेंच मिसांवाचें देखून बाबा म्हणटलो कितें आमी करचें काय हो वावर करूंक आमी दुबावना जायती आमची बाबा भयणां पाद्री माद्री ह्या त्या गांवांनी वेतात तांचे खातीर पयलीं स्वातेर मागुया सांगा ते भाशेन तोय बी मिसांवाचोच वावर तोय बी तें बी एक मिसांव तें बी एके तरेचें मिसांव देखून असलो वावर करता आसतना आडखळी तांकां आसात जीव रिस्कार घालून वावर करचो पडटा क्रिस्ताक गोवाय दिवंक तांचो जीव पासून जायते फावटी रिस्कार घालतात जीव पासून तांचो वेता देखून असल्या वावरा खातीर असल्या आमच्या बाबा भयणां खातीर असल्या पाद्री माद्री खातीर असलो वावर करतल्यांचो उगडास करून मागुया दुसरे स्वातेर बाबा म्हणलो आमी जीं घरान आसा आमी जे आमच्या कुटुंबांनी वावुरता आमचो कुटुंबय जावन आसा एक धाकटी घरावी पवित्र सभा आनी देखून आमच्यान घोडे ह्या असल्या जाग्यांचेर वचूंक जायना पूण आमी रावता ते स्वातेर आमी वावर करता त्या जाग्यार आमी जियेता ते सर भोंवतीच आमी क्रिस्ताचे गोवाय जावंक आमी हो आमचो दोन पुरकोटणेचो वावर आमी पुरकोटूंक आमकां हें आमंत्रण आसा बाबा म्हणलो महात्मा गांधी अशें म्हणो हांव क्रिस्ताचो मोग करता पूण क्रिस्तांवांचो मोग करिना आय लव क्रिस्टियन्स आय लव क्रायस्ट बट आय हेट क्रिस्टियन्स कित्याक लागून म्हणून पावलो काय ही क्रिस्ती भावार्थ्यांनी ताका तांच्या जिविता वरवीं कोरन्या वरवीं फुडें गोवाय दिवंक ना जाली तांचें जिवीत घोडे क्रिस्ताचें जिवीत जावंक ना जालें आनी देखून महात्मा गांधी अशें उद्गारता आय लव क्रायस्ट बट आय हेट क्रिस्टियन्स आय डोंट लायक क्रिस्टियन्स देखून बाबा म्हणलो आसात त्या जाग्यार वावराच्या जाग्यार कुटुंबान जियेता आसतना आमचें हें मिसांव आमी ओळखून घेवया आनी होच धर्म पुरकोटणेचो वावर मिसांवाचो वावर आमी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करुया आनी तिसरे स्वातेर बाबा म्हणलो हो वावर करता आसतनाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा थंयसर जेजू देवाचो पूत जावन हो वावर करतालो पूण जायतीं गाराणी ताचेर घालतात ताका त्रासान घालूंक सोदतात ताका घुसपा गोंदळाक सांपडायतात असलेंच घोडे तुजें म्हजें जिवीत जाला घोडे म्हज्या वावराच्या जाग्यार घोडे म्हज्या कुटुंब सगळीं भिरवया आमचो भावार्थ उच्चारून बरोबर म्हणुया सतमानता देवा सोरपत्वेदार बाबा सरकार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या ओरवीं गर्भ संभवलो आंकवार मारयेंत हांव जल्मलो पोंच पिलाता खाल ताणें कश्ट सोंसलें ताका कुर्सार झुडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेलेल्यांलो जिवन जालो सरकार चडलो सोरपत्वेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थान जिव्यांनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो
सत्मानता पवित्र आत्म्यान कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकाचे बोगसणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमी भावार्थाची मनशां बोरवाशांची मनशां मोगाच्यो कोरन्यो आदातुरली मनशां आमी जावंक आनी तातूंतल्यान क्रिस्ताक आमी गोवाय दिवंक देवाचें तें देवाक दिवंक आमकां आदार कर म्हूण कांय मागण्यांतल्यान बापाचो आदार मागूया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी पाद्रींनी आनी हेर धोर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचे मिसांव फुडें व्हरतना आनी आपले दिल्ले मुन्यारी कार्या पाळटना आपल्या जिवितांत देवाक पयलो वयलो जागो दिवंक आनी आपल्या मुन्यारपणाचो येस आपली न्हय पूण देवाची शोक्ती म्हूण मानून घेवंक देवा लागीं मागुया. आमच्या भारताच्या सरकारी आनी राजनितीक फुडाऱ्यांनी देवाक आपल्या वावरांत जागो दिवंक आनी भ्रश्टाचार आनी फोटिंगपण पयसावंक देशाच्या बरेपणाचे सेवक ती जावंक देवाचो आदार तांकां मागुया. दर एक क्रिस्ती भावार्थी जावन आसा जेजूचो मिस्योनार. तर सगळ्या वेळार आनी सगळे सुवातेर आमी जेजूचे जिवे आनी काळजीदार गोवाय जावंक आनी देवाक आमच्या जिवितांत गोराब्यांत आनी समुदायांत फावो तो जागो दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जायते पाद्री माद्री आनी लौकीक भाव भयणां जेजूक परगटून मिसोन्यार कशी वावुरतात. तर कोश्टी आनी आगोट परिस्थितींत लेगीत जेजूक सदांच ती विस्वाशी रावंक आनी आपणाक फावो जालोल्या भावार्थाच्या देण्याक नीज गोवायकी दिवंक देवा लागीं मागुया. मगडा तुजेर पातयेवन तुजेर विस्वास धरून बोरवांशान भरून काळजाचे ओत्रेक ह्या मागण्यांतल्यान तुका आमी उबारल्यात ते तूं आयकून घे. मागलेले उपकार आमकां मेळून दी आनी आमकां सगल्यांक अनुभव करून ह्या मिसवाच्या वावरा खातीर आमकां तुजें उपोट आशिर्वादान भर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. भेटवणेच्या वेळा आमी गावुया तुकाच बापा C38 पेज 44 C38 पान 40 म्हजे बाबा म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदारांक
सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तुझ्या पुताचे कोश्ट आनी मरण संवसाराचे सोडवणे खातीर तुवें मानून घेतली. तुझे पवित्र सभेच्या प्रार्थनांक कान दिवन आमची देणी स्वीकार कर आनी तुका समर्पिल्ल्या आमच्या जिविता वरवीं आमच्या काळाच्या मनशांक जेजूची सोडवण आमी दिवंक पावू. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजी भुरगीं तुजी इश्टागत सोडून पयस गेल्ली, तरी तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पोतवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेंगेंत घेतली. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बापा संपूर्णायेन एक, तशींच ती संपूर्णायेन एक जावच्याक तुजे पवित्र सभेन तूं तांकां एकठांयताय. तुज्या चिन्नस्वार कर्तृत्वांनी तुजी जाण वाकाणच्या तूं तांकां तुजी पोरसां जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय. देखून देवदूतांच्या सर्व दोलबारां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कॉस्ट मरण सोसूंक वयचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हटलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच आनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. Powartaco gut porgotiam, Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मोर्ताचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता.
तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र विसा उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका आपली ती मोगान वाडूय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी हांगा एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाचे माई संगती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोनमृत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाचे सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. भवमरीनो, देवाचें तें देवाक दियात. आमकां देवान जायते देण्यांनी बोललेलीं आसात. हें आपोणें देवान आमकां फावो केलां. आमच्या बावतिजमाच्या संस्कारा वरवीं हे मिशनरी जावंक हें आमंत्रण, हें भाग देवान आमकां दिलां. आनी हे मिसावाचो वावर जावं आमच्या कुटुंबांत, जावं आमच्या वावराच्या जाग्यार, जावं आमी सोर भोंवती आसां, थंयसर घडटा ते भाशेन हो वावर आमी करता. आमच्या भावार्थाक घडटा ते भाशेन आमी गोवाय दिता. ह्या असल्या देवाच्या सबार बरेपणा खातीर, आशिर्वादा खातीर देवान आमकां सगळ्या आशिर्वादान कृपेन भरलेल्या खातीर जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान ताचे उपकार आठोवन बराबर म्हणया. आमचे बापा सर्गेंच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोमेची शांती सदाकाल तुमची सोवी आसूं. तुमची सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्ली सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्याचे मागणे. म्हजे जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सत मानता. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेता. हे वेळार तुजें बोमळीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण हांव तुका मागता. म्हजे काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका सुखायक पडटा. तुजे सोशिलो कोड सोडून केदींच म्हाका निर्म नाका.
आमेन. म्हज्या देवा तूं सोर बरो. D27 561 D27 पेज 61. कोरोना व्हायरस एपिडे सुमयार देवाची काकलुतीक मागणी. सोर पदवीदार आनी काकलुतसरा देवा, सोडवण दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय. आमचे विनंतींक तुजो उत्तरां दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगळी पसरली कोरोना व्हायरस हे पिडेची भिरांतीच्या चोपक्यान तुजी भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुजे उतराची पोतवी पाटय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बाबा, तुजी भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करतात त्या वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्नाचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्याक विसव मेळूं. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नास करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडूंक अभ्यास करतात त्या वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशीं पावलां घेवंक सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सुम्या जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर भावार्थ ठेवता त्या धोर एका मनशाचो नास जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवन दी आनी तुजें सोवें तांकां बोरवांचो मेळूं. सो जावन आसाय आमचो आसरो सासणाच्या सासणांक. प्रार्थया. देवा, सर्व मनशाच्या दयाळ बापा, आमी शेवलां तें सर्गीचें जेवण आमकां खरी क्रिस्ती जीण जिवंक आदार दिवं आनी सगळ्या तुज्या भुरग्यांक पवित्र करूं. अशी तुजी आख्खी पवित्र सभा पोरजांक सोडवणेची खुणां जावं. तिचे वरवीं सगळीं मनशां जेजून कुर्सार जोडलेल्या तारणांत उपकारी काळजान वांटो घेवं. ह्या मी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भवमरेनो उगडास कोता आज मिसावांचो आयतार
आनी आमची वर्सावळीची संवय आसतली कॅलेंडर एनवलप्सांची. ह्या वर्साक अजून आमकां पावती जावंक ना कॅलेंडर न्हय म्हूण एनवलप्स. तोरी आसतना जी पोरूंची थोडी भोव एनवलप आमचे लागीं आसतली ती आमी तुमचे चडशें पावती करतले. तुमी तुमचो त्याग साक्रिफीस सदांचे भाशेन ह्या मिसवांच्या वावरा खातीर त्या एनवलपांनी घालचो आनी ह्या वावराक तुमी तुमचो आदार दिवचो. मिस्योनारी वावरा खातीर मागचे. हो वावर करतना जायत्यो आडखळी त्याग साक्रिफीस आसात. ह्या मागण्यांक इंटेन्स हांव मागण्यांत दवरया. अनुभव करून हो वावर करतले आमचे पाद्री माद्री लौकीक भावार्थी आसात तांकां आनी आमकां सगल्यांक मागण्यांत दवरून ह्या वावरा खातीर मागचे. तिसरी सुवातेर जिविताचो प्रकाश डेली फ्लॅश फुडल्या 2 म्हयन्याचे ऑफिसांत आयिल्ले आसात. तुमी ते व्हरचे. देव बरें करूं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपत्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. शेवटाचे गायन गावुया. F22 तुजो दोर्म पुरगोडनार खोर पान 9 आनी 6 F22 पेज 96. Zuja wasa, zuja mogra, zuja mogra, zuja loita, zuja me, duka bugotu, doi brinito shiramaru, sovis podade.